शिवाजी तुमचा देव काय तो नॅशनल हिरो जाल्यार नॅशनल हिरो आता ताका नॅशनल हिरोच कोर देव कोण नाका. फाटल्या 2 दिसां सावन गोंयान एका विशया वयल्यान मोठो वाद तयार जाताना दिसता. तो म्हणजे फादर बॉलमॅक्स हांणी एक शर्माव दिलें छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल आनी तेजे उपरांत तेचेर मोठ्या प्रमाणात रिएक्शनां येवपाक लागलीं, FIR जाली, आतां तो अटकपूर्व जामिना खातीर सुद्दां गेला. ह्या सगळ्या वातावरणा भितर एक दोतोर जो फाटली कितलींशींच वर्सां वेगवेगळ्या विशयांचेर गोंयच्या साबार विशयांचेर तो आपली मतां उक्तायता, आपले परेन भितर योगदान दिवपाचो प्रयत्न करता अशें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हांणी एक व्हिडिओ काडलो आनी तांणी एक अशें भाश्य केलें जंय दोनूय बाजूंनी कशें कितें चुकता आसत किंवा कितें जावपाक जाय ह्या बद्दल त्यांनी स्पश्टपणान आपलें मत उक्तायलें आनी ह्याच विशयाचेर उलोवपा खातीर आमच्या वांगडा आसात स्वता डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. आमी तांच्या वांगडा भासाभास करया आनी चड जाणून घेवया की तांकां हो व्हिडिओ काडपा सारकी कित्याक दिसलें, कित्याक तेंचें मन इतलें उद्विग्न जालें आनी आतां कितें गोंयकारां खातीर कितें तांणी करपाची गरज आसा. दोतोर, कांय वेळा पयलीं तुमचो व्हिडिओ बरोच सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो, तितून तुमी तुमच्या मनांतली जी एक खतखत आसा किंवा दोनूय सायडींनी तुमी भाश्य केलें आनी तुमचें एक मत उक्तायलें. कशें पळयता तुमी ह्या प्रकरणा कडेन जो हो वाद सुरू जाला, आजून तो वेगवेगळे भितर एंगलां येतात आनी कोण रिएक्शनां येतात, खंय तरी थांबपाची गरज आसा अशें तुमीय म्हटलें. नेमकें कितें तुमचें रिएक्शन? म्हाका अशें दिसता की स्पश्ट मुद्दो, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, की कितें जावं ह्या विशयाचेर, जावं शिवप्रेमी जावं बॉलमॅक्स प्रेमी, ते रस्त्यार येवपाचो ती तयारी करतात पळय तें बंद जावपाक जाय. कित्याक जेन्ना तुमी रस्त्यार आयले की दोनूय पक्ष एकटा सुद्द्यान एक फातर मारलो, हें कशें म्हणून मागीर गोंयभर फैलतलें पळय तें कोणाकूय कांयच सांगूंक जायना. सो म्हाका फक्त हो विशय जें फादर बॉलमॅक्सान म्हणलें आनी म्हाजे व्हिडिओचेरूय म्हणलें तें म्हणलें पळय तें सारकें चुकीचें. कित्याक फ्रॉम द पुलपीट ऑफ द चर्च यू डू नॉट इंटरफियर विथ द रिलीजन, विथ द थिंकींग और थियरी ऑफ एनी अदर रिलीजन. दॅट इज नॉट युअर बिझनेस, दॅट इज नॉट फादर बॉलमॅक्सच बिझनेस. सो तो एक विशय. दुसरो विशय जो हे मॉब जस्टीस जाता पळय ते लोक येतात पळय ते पुलिसीचेर हल्लो करतात, सांगतात की इमिजिएटली FIR कर, अरेस्ट कर. हाजेर एक विचार आसपाक जाय. पुलिसीन अकॉर्डिंग टू कायद्या प्रमाणे ताणें दे वील टेक द एक्शन. यू मेक युअर कंप्लेन, देर इज नो प्रॉब्लम. यू फायट इट लिगली, देर इज नो प्रॉब्लम. यू फायल अ डिफमेशन केस अगेन्स्ट फादर बॉलमॅक्स, नो प्रॉब्लम. पूण रस्त्यार येवन लोकांक चिडोवन अशें, अँड द पोटेन्शियल फॉर अ कम्युनल फ्लेअर अप ऑन दिस इज माय मेजर कन्सर्न, और दिस इज आय थिंक एवरी वन्स कन्सर्न. हें जावचें न्ही म्हणून हें सारकें सद्याक. पूण जे लोक रस्त्यार देंवपाची तयारी करतात पळय ते तांणी सामके आपले प्लॅकार्ड्स, आपले बॅनर्स, आपले सगळें बंद करून ताबडतोब घरा वचपाचें, बसपाचें, आयनॉक्सान बसपाचें, TV पिक्चर पळोवपाचें, आपली TV पळोवपाचें, बसून कितें च्या मारपाची नाजाल्यार बियर मारपाची. पूण हो मुद्दो रस्त्यार येवपाचो मुद्दो न्ही. तुम्ही सामकें सोप्या भाशेन सांगलें दोतोर. कारण आमी आतां सद्या जर परिस्थिती पळयत जाल्यार वातावरण तापत आसा. तेतून तेल ओतपाचे कांय लोक फायदोय घेतात ह्या गजालीचो आनी ह्या सगळ्या हेचेर तुमी केल्लें आव्हान. अशें दोतोर हें कित्याक जाता अशें दिसता तुमकां? फाटले कांय दीस आमी पळयता एक कम्युनल, एक गोंय आमचें एक शांतीप्रिय अशें आमचें राज्य. सगळ्या धर्माचे लोक, जातीचे लोक एकठांय रावतात, खेळटात, जेवतात, रावतात. अशें आसतना गोंयान आतां हो सद्या जो एक ट्रेंड आमकां दिश्टी पडटा, चूक कोणाची आसूं, दोनूय वाटेन चूक आसपाक शकता, एका वाटेन आसपाक शकता, बट हें जें वाडलां गोंयान हो प्रकार असो जावपाचो हालीं तेंपार, भंय दिसता तुमकां? कारण तुमी सामाजीक जिवनानूय तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करतात, दोतोर म्हणूनय तुमी तुमची सेवा दितात. भंय दिसता हें जें वाडत म्हणून? ना, आय विल गो अगेन्स्ट द ट्रेंड दे. म्हाका तर दिसना. खूब लोक म्हाका सांगता की अशें जालें की मणिपुरा भशेन जातलें आनी खंय हरियाणा भशेन जातलें. ना, गोंयकार पयलीं म्हणल्यार इतको आवटो पूण इतको आवटो न्ही की असो म्हणून की सामकें कम्युनल फ्लेअर अप करून सारकें गोंय काबार करून
गोंयभर उजो पेटोवपाचो आय थिंक दॅट इज नॉट रियली पॉसिबल बिकॉज 99% ऑफ द पीपल ऑर एटलिस्ट 95% ऑफ द पीपल कितें जावं तुमचे विचार कितें जावं तुमचे रायट विंग हिंदुत्व आयडियोलॉजी जावं लिबरल आयडियोलॉजी जावं लेफ्टिस्ट आयडियोलॉजी कितें आयडियोलॉजी जावं पूण 95% लोक फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर झगडटले थंय गाळयो मारतले थंय आपलो जो राग आसा पळय तो भितरलो तो भायर काडटले ते एकामेकाक गाळयो मारतले आनी थंय सोशल मिडिया वॉर वील बी देर पूण रस्त्यार देंवपाक म्हाका दिसता की अशें टू बिकम लायक हरियाणा टू बिकम लायक मणिपूर नो वी डोंट हॅव हाव शॅल आय से द आमचे गोंयचे लोक एक जें आसा पळय ते आमी पळयता की आमचो धंदो कसो इम्पॅक्ट जातलो आनी सगल्यांक खबर आसा की समज हांगा एक कम्युनल रायट जालो जाल्यार आमचो धंदो पयलीं म्हणल्यार तुज्या पोटाचेर फोंट पडटली 100% आनी ह्या सरकारा कडेन पयशे ना तुमचे पोटाक हें तांदूळ दिवपाक ते काडटात आनी मॅगट्स दिता तुमकां सो हो मुद्दो गोंयकाराक समजता सो गोंयकार प्रगल्भ आसा हय सो ही इज एजिटेटेड बट आय डोंट थिंक डावन टू द लेवल ऑफ ब्रिंगिंग इट डावन टू अ कम्युनल रायट I'm not sure. I don't think that Goans really have the stomach for that, or there will be a pushback. If there is a communal riot, there will be a pushback from the 95% of the people who are sensible people who are watching this and who are not approving of this kind of nonsense, of this kind of a debate, which is frankly not important for Goa. आमचो म्हादेचो प्रॉब्लम आसा फॉरेस्टाचो प्रॉब्लम आसा दिस रॅम्पंट इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचो प्रॉब्लम आसा इन मायग्रेशनाचो प्रॉब्लम आसा जॉबलेसनेसाचो प्रॉब्लम इतली प्रॉब्लम्स आसात आमचे आनी तुका दिसता की 80-90% लोक ह्या विशयाचेर सरफ रस्त्यार येतले खून खराब करतले आनी उजो पेटयतले थोडे आसत थोडे पिशे करत तें करत बट आय थिंक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विल ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल सो आय डू नॉट envisage some kind of a doomsday scenario for Goa as far as the communal riot is concerned. But the fact that Goa is collapsing as an economy, collapsing in governance, collapsing particularly in the form of our environment, that is a reality. And on that we need to be agitated more than on these, I don't know, peripheral issues. तुम्ही आता ही जी भूमिका घेतल्या ही भूमिका प्रत्येक जाण घेयना फॉर एक्झाम्पल विधानसभेन आमदार आहा ते तेचेर हेणी कितें उलयलें तेचेर तो रिएक्शन दिता तेणी उलयलें हेचेर हो रिएक्शन दिता हे जे राजकारणी आहा तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता की तेंच्यांनी आतां कितें करप तोंड बंद दवरप हें तेंच्या खातीर सद्या गोंयकारां खातीर बरें म्हाजें मोगाळ राजकारणी जे आसात पळय ते एक म्हणून समजोवपाक जाय हांवें सद्दां म्हणटा हे 3-4 सोडून आमचे वेंजीबाब आनी क्रूज आनी गिरीश एक 3-4 सोडून खरेंच जे हालचे ना पळय ते हो सरकार जो आसा पळय तो एक म्हणल्यार खरो म्हणल्यार तो काँग्रेस सरकार तो BJP सरकार न्ही 3-4 BJP आमदार खरेंच घट्ट आदले तेंपाचे BJP आमदार आसात पळय ते आसात ते 4 आनी तांकां बावड्यांक कोणशाक उडयले तांकां सामकें नो कॅबिनेट पोस्ट कांयच ना तूं समज कट्टर BJP वालो आशिल्लो जाल्यार यू आर इन द डॉग हावस तुका कांयच उपयोग ना हांगा ह्या सरकाराक सो हो सरकार जो आसा पळय तो खरो म्हणल्यार काँग्रेस सरकार म्हणल्यार हांव कितें म्हणपाक सोदतां काँग्रेस सरकार जे आपले 2 कन्स्टिट्युएन्सीचे राजा आसात पळय ते तांचे राज्य चलता ह्या गोंयांत सो जावं बाबूश मोन्सरात हांगा हे 3-4 कन्स्टिट्युएन्सी घेवन मायकल लोबो जावं थंय विश्वजीत राणे जावं थंय विजय सरदेसाय जावं थंय हांचें राज्य चलता फक्त रूप बदलता कपडे बदलतात ते आज BJP फाल्यां NCP आयलो जाल्यार NCP फाल्यां काँग्रेस आयलो जाल्यार काँग्रेस आयलो व्लादिमीर पुटीन आयलो जाल्यार हांगा ते राशनूय जातलें आनी राशन म्हणून हें सरकार चलयतलें सो हे राजकारणी जे आसात पळय ते फक्त रूप बदलपी राजकारण पूण तांची ही जी आसात पळय ती all these people now for the last 25 years they can be in any government their mission is very clear is the sellout of Goa the usurping of Goan land and finishing off the Goan indigenous Goan population by bringing in these mega projects by taking over the economy by money from Delhi and from Russia and from God knows where the money comes and making the ordinary Goan जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव आमी आनी 20 वर्सांनी आमचो अर्थूच उरचो ना ह्या गोंयांत हो मुद्दो ह्या मुद्द्याचेर कशा भाशेन असेंब्लीन
असली डिस्कशनां जावची ना आनी जाली सुद्दां जाल्यार तें शॅडो बॉक्सिंग तें WWF आसा पळय तें तसलें आसतलें तें आतां विजय सरदेसाय तो ऑपोजिशनान आसता पळय तेन्ना अरे बाप रे कितें दिसता असो सारको शिवाजी महाराज कसो सारको कितें वाद मारता तो पूण तूं जाणा की ताका फाल्यां जर समज एक इफ यू गिव हिम अ कॅबिनेट पोस्ट राजू नायक मस्ट रन दीस ताजो ब्रदर इन लॉ तो सो समज फाल्यां जर ताका एक मिनिस्टरशीप दिली जाल्यार टप करून पलटी मारतलो तो सो द प्रॉब्लम इज द गोवन्स कॅनॉट ट्रस्ट एनी ऑफ देयर लेजिस्लेटर्स बट ऑल्सो इट इज द सेम गोवन्स हू कीप ब्रिंगींग द लेजिस्लेटर्स हांव तुका गॅरंटी दिता आनी एक इलेक्शन जालें जाल्यार किंवा फाल्यां 24 सरकार बदललो जाल्यार सेंटरान हे सगळे आसात पळय ते वतले आनी काँग्रेस आमदार जातले पूण प्रश्न थंय सुटचो ना हे सगळे जे आसात पळय ते गोंयची विनाश म्हणटात ताका सामकें काबार करून बसयता पळय ते सगळे इन 2026 ते परत निवडून येतले एज काँग्रेसमॅन हे सगळे जे BJPन आसात पळय ते सो इन 24 माय थियरी इन 24 समज नॉन BJP सरकार आयलें समज हे सगळे 36-35 ऑफ देम उडकी मारतले आनी काँग्रेसीन आसतले ह्या ओडयेंतल्यान त्या ओडयेन 100% दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या वरा शिफ्ट जातले ते शिफ्टूच जावचे ना दॅट इज इन 24 इन 26 हेच मनीस एज काँग्रेसमॅन कॉन्स्टिट्युअन्सीन येतले आनी लोक तांकां निवडून हाडटले सो द विक्ट्री इज आय मीन इट इज ब्रिलियंट यू हॅव टू गिव क्रेडीट टू द विश्वजीत राणेज एंड यू हॅव टू गिव क्रेडीट टू द बाबूश मॉन्सराट्स एंड यू हॅव टू गिव क्रेडीट टू द मायकल लोबोज दॅट दे कॅन फूल द पीपल ऑफ गोवा एवरी टायम दे कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन. They stand as congressmen, they say we are congressmen, people believe. They stand as BJP fellows and say we are BJP men, they believe, people believe. So, to the level that we Goans have become such fools is incredible. So, इतले मूर्ख जे आसात पळय ते आमी माझ्या प्रमाणे ना जावपाचे ना जाले ऑलरेडी पूण इतले मूर्ख लोक कम्युनल रायट्स करपाक खूब कठीण सो तो म्हणून एटलिस्ट म्हाका एक इतलें एक्सप्लेन केलें तुमी कशे मूर्ख लोकांक करता राजकारणी. आयज तुमी व्हिडिओ काडलो पळय कितें रिस्पॉन्स येयलो लोकांचो कोणे बॉलमॅक्साक बी तुमी उलयल्ले पर्सनली बीन कितें नो आय हॅव नॉट फ्रेंड बीन नो आय एक दोनदा मेळ्ळा तो आय हॅव अ ग्रेट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर फादर बॉलमॅक्स कित्याक तो खरेंच म्हणल्यार एनवायरमेंटल इश्यूचेर खरोच स्टँड घेता आनी खरेंच लोकांक सारको एक्सप्लेन करता जावं फॉरेस्टाचें कोल हें तें सगळे विशय जे घेतात पळय ते पूण हो म्हाजो हांव सद्दां म्हणटा दीस इज अ प्रॉब्लम ऑफ the inherent problem of the Abrahamic faiths जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव म्हाजो देव खरो देव बाकीचे देव सगळे फेक सामके फातर हें तें and this is the history no this is historical you have wiped out civilizations the Muslims and the Christians have wiped out indigenous civilizations from the Americas to the Asias to the Australias they've wiped it out the reason being my God is the only true God. Your God is different. Either you join us or you get wiped out. तें तांचें मन तें तांचें शिकवणें की फक्त सो इट इज क्रिश्चन कमांडमेंट्स 10 कमांडमेंट्स हांव जाणा की आतां म्हाका गाळ्यो पडटल्यो म्हणून पूण यू ऑल रन इट आय डोंट केअर क्रिश्चन कमांडमेंट्स आसा फर्स्ट क्रिश्चन कमांडमेंट कितें आय हॅव वन गॉड एंड ओनली वन गॉड एंड नो अदर गॉड एंड बिफोर मी अबव मी बिसायड मी लेफ्ट ऑफ मी रायट ऑफ मी एकूच देव सो तूं समज एकूच देव म्हणटा जाल्यार तूं आनी कसो म्हणून तूं मान्य करतलो की हिंदूचे देव खरे देव म्हणून देर इज हिंदूज हॅव गॉट दीस थिंग की कोणूय देव जावं शकता दॅट इज द ब्युटी ऑफ द हिंदू फिलॉसॉफी कित्याक एंड स्पेशली जे हिंदू फिलॉसॉफी म्हणटा पळय तेन्ना की वृक्ष जावं एक माकड जावं एक नुस्तें जावं फातर जावं हे सगळे देव म्हणल्यार कितें एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट आसा पळय तो जो युनिवर्स आसा पळय तो the rishis and the sages of that time they made each of those things like gods so you would respect it पूण आतां खरें म्हणल्यार सगळे हिंदू कितें करतात ही सगळे आमी नश्ट करतात मरे आमी सगळे ऑल युअर एनवायरमेंट वेन यू आर डिस्ट्रॉयींग यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉयींग युअर गॉड्स so this is where unfortunately today even the Hindu religion is becoming like the Abrahamic religions only in today's context it is becoming like that and forgetting the essential philosophy of what is a beautiful religion in terms of theory. हांव नास्तीक म्हाका खंयचोच तेंच तुमकां विचारपाक आसलो तुमी आतां इतली उघड भुमिका घेतली जावं कॅथलीक जावं हिंदू तुमकां कोण देव लागता कोणूच ना म्हाका फक्त मनीस लागता तूं बरो मनीस की वायट मनीस तूं
कसलो खंयचो उच्च जातीचो नीच जातीचो म्हाका काळो धवो म्हाका कांय पडूंक ना. मनीस कसलो तूं, मनीस बरो की मनीस वायट, तितकेंच, बाकीचें आनी कांयच ना. धर्मूय लागना. म्हाका धर्म लागत ना, एब्सोल्युटली लागत. गोंयकारूच हो धर्म, हांव गोंयकार म्हणना, गोंयकारपण. हांव गोंयकारपण सुद्दां म्हणना, बिकॉज आय डोंट बिलीव अगेन इन दॅट इन्क्लूड फक्त गोंयकारपण म्हणल्यार अँड देन बिकॉज मोमेंट यू सी दॅट इज गोंयकारपण देन यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टँड वॉट इज द ब्युटी ऑफ से द महाराष्ट्रीयन फिलॉसॉफी ऑर द कर्नाटका फिलॉसॉफी. मागीर ते घाटी जातात आनी कोण जाता. आय डोंट बिलीव इन दॅट. आय बिलीव ओन्ली इन मनीस बरो मनीस वायट. कित्याक आमी दोतोर आसतना आमकां तें कळटा की तुजें सफरींग जें आसा पळय तें जेन्ना तूं दुयेंत पडटा पळय तेन्ना तुजें सफरींग कितें पळय तें तूं कितलोय गिरेस्त जावं आनी कोणूय जावन तूं कितलोय व्हडलो मनीस जावं तूं कॅन्सर जावन तूं फडफडटा पळय तेन्ना आमी पळयता की खंयचोच देव म्हणल्यार तुज्या आदाराक येना. पयलीं म्हणल्यार तें एक. आनी दुसरें म्हणल्यार तुजे कितलेय पयशे आसूं आनी तूं कितलोय धार्मीक आसूं तूं तसोच फडफडटा. सो शेवटेक our suffering or our happiness or our interaction has to be within us human beings, not by using the crutch of God. So then it becomes a problem, because then again you have a problem of this is not a person like me. म्हणून हो हिंदू हांव समज क्रिस्तांव जावं हो हिंदू म्हाज्या भाशेन न्ही म्हळ्यार तो मातसो वेगळो. हिंदू म्हणटा की हो मुसलमान म्हाज्या भाशेन न्ही, तो मातसो वेगळो, सो ताका कुशीक दवरपाचो. सो दीस इज वेर यू एट अ व्हेरी सबकॉन्शियस लेवल दीस इज वॉट हॅपन्स. सो म्हाका जर तुवें विचारलें कसलें धर्म यू फॉलो वॉट धर्म, मनीसपण, जस्ट मनीसपण ऑन ह्युमॅनिटी. द ह्युमन बिईंग फॉर मी इज एसेन्शियली इनफ ऑफ अ पॉवर. आय डोंट थिंक दॅट वी नीड अ हायर पॉवर. तर तुमी टायम काडलो, इतले तुमचे बिजी शेड्यूल आहा, पेशंट्स आसा, इतलें आसून सुद्दां तुमी आमचे वांगडा उलयले आनी एक बरी गजाल सांगली की धर्म हो मनीसपणाचोच लास्ट. आनी दोतोरान आयज हे जे सगळे ज्यो घडामोडी घडटात, कोण हो ग्रूप तो ग्रूप येता, कोण देव न्हू म्हणटा, कोण आनी कोण कितें म्हणटा, दोतोरान एकूच सांगलां की कांयच टेन्शन घेवं नाका, हेंचे कडेन लक्ष दिवं नाका, टी व्ही लायात नाल्यार आनी कितें करात, खेळात, खायात, जेवात, सुशेगाद घरा कडेन रावात आनी गोंयकारपण किंवा तुमचें जें कितें रुटीन आसा लायफ तें जगात. कोणूच रस्त्यार येवं नाकात, ग्रूप करूं नाकात, कित्याक तें आमकां पटपा सारकें ना आनी तें आमच्या गोंयकारांच्या रक्तानूय ना. तर ह्याच नोटाचेर आमी हांगासर थांबतात. तुमी पळयत रावात गोमंतक टी व्ही. शिवाजी तुमचो देव काय तो नॅशनल हिरो जाल्यार नॅशनल हिरो आतां ताका नॅशनल हिरोच कोर, देव कोण नाका. I issued a statement. We regret